नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक वेळात आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांचे हस्तुकी काल सांजे मोपा लिंक रस्त्याचे जाले उक्तावण. गोय वैजकीय महाविद्यालयाच्या प्रांगणात भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हांणी पुरस्कृत केल्ल्या कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनीचे उक्तावण केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांचे हस्तुकी जाले. आयज भाजपा पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीची बसका ताळगांवच्या कम्युनिटी हॉलात जाली. त्या बसकेक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आशिल्ले हाजीर. दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयान सोरो घोटाळ्यांत आनी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात घुस्पल्ले दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांका अंतरीम जामीन केला मंजूर. आनी विम्बल्डन टेनिस सर्तीत आयज सेमी फायनलीत कार्लोस अल्काराज हांचो खेळ डॅनियल मेदवेदेव जातलो हांच्या वांगडा. आणि आता खबरो विस्तारान. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी काल सांजे मोपा लिंक रस्त्याचे उक्तावण जाले. ह्या कार्यावळीक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, आमदार प्रवीण आल्लेकर, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी काल सांजे मोपा लिंक रस्त्याचे उक्तावण जाले. ह्या कार्यावळीक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, आमदार प्रवीण आल्लेकर, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. भौशीक येरादारी खातीर इलेक्ट्रीक आनी जैव इंधनाचेर चलपी गाडयांचो वापर जावपाक जाय. प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करपा खातीर गोंय सरकारान मास्टर प्लॅन तयार करपाची गरज आसा, अशें केंद्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगले. जवळपास पुन्हा नव्याने 25 ते 30,000 कोटी रुपयाची कामं मंजूर करू. दिगंबरनी बऱ्याच वेळा माझ्याकडे फॉलो केला. 4 ते 6 लेनचा बडगाव बायपास, नवेलीन, ओंकोलीन, कानोकोला कर्नाटक बॉर्डर हा 45 किलोमीटरचा 3,500 कोटी रुपयाचा मी मंजूर करतोय, त्याची घोषणा करतोय. त्या कामाला लवकरच केलं. दुसरं, मुंबई ते कन्याकुमारी आम्ही 4 लेन पूर्ण केला. त्यामुळे सगळ्या ठिकाणी 4 लेन व्हाव्यात. त्यामुळे 4 लेनिंग ऑफ पणजी टू बेळगाव NH 748 52 किलोमीटर हा 4,000 कोटीचं काम पण मंजूर केलेलं आहे. त्यानंतर न्यू बोर्डिंग ब्रिज नियर जुवारी रिव्हर NH 566 तिथे काही प्रॉब्लेम, लोकांचे प्रश्न आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांना विनंती की यांच्याशी बोलून ते प्रश्न आपण सोडवा. 500 कोटी रुपयाचा ब्रिज आहे, असे 8,000 कोटी रुपयाचे काम आहे. गोंयांतली येरादारी सुविधा अद्यावत आनी गतिमान करपाचो केंद्राचो विचार आसा. त्या नदरेन बेगीनूच 45 किलोमिटराचो नवीन मडगांव बायपास प्रकल्प येतलो. नावेली कुंकळी काणकोण ते कर्नाटक शिमेमेरेन 4 ते 6 पदरी प्रकल्प येतले. राज्य सरकारान आता भौशीक येरादारीचेर भर दिवंक जाय, अशें केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगले. मी ज्यावेळी शिपिंग मंत्री होतो त्यावेळी माझा खूप प्रयत्न केला, पण दुर्दैवाने होऊ शकला नाही. वॉटर टॅक्सी सगळे हॉटेल्स आहेत मोठे ते समुद्राच्या काठी आहे आणि प्रत्येकाने जेटी बनवायची आणि एअरपोर्टवरून उतरलं की रोडने त्या बोटवर जायचं आणि वॉटर टॅक्सीमध्ये बसून हॉटेलमध्ये पोहोचायचं. पण दुर्भाग्याने त्यावेळी त्या अडचणी होऊ शकतो. पण पब्लिक ट्रान्सपोर्ट गोव्यातलं जर आपण चांगलं केलं तर ते स्वस्तही होईल, कारण आम्ही त्याच्यात 30% रेट कमी केला.
आणि एवढ्या चांगली फॅसिलिटी आहे. येणाऱ्या काळामध्ये गोव्याचा मास्टर प्लॅन तयार करून प्रदूषणापासून मुक्ती देऊन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जास्त पॉप्युलर कसं करता येईल याकडे माननीय मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाने विशेष प्राधान्य द्यावं. राष्ट्रीय महामार्गावर पालसणा कोसळपी घडणुकांची अधिकाऱ्यावरवी चौकशी जातली. चौकशेन जे कोण दोषी सिद्ध जाता तांचेर कारवाई जातली अशें आश्वासन केंद्रीय रस्ते येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी दिली. लवकरात लवकर ही सगळी कामं पूर्ण होतील आणि गोवा देशातलं सगळ्यात सुंदर शहर, सुंदर राज्य होईल आणि जागतिक आकर्षणाचं केंद्र होईल असा मला विश्वास आहे. काल काहीतरी इथे एक लँडस्लाईड झालेला आहे आणि आजच आमचे अधिकारी आले, ते उद्या सगळे भेटून ती चौकशी करणार आहे. या सगळ्या कामामध्ये काय जे त्रुटी असतील, दोष असतील ते दुरुस्त होईल आणि याबाबतीत योग्य ती चौकशी करून आम्ही नक्की आवश्यकता असेल तर कारवाई करू आणि त्याकडे पण माझं लक्ष आहे. त्या सगळ्याची माहिती मी आज घेतली आहे. मोपा विमानतळाचो वापर वाडोवपा खातीर विमानतळ रेल्वे स्टेशनाक जोडपाचो प्रस्ताव आसा. मोपा लिंक रस्त्यावेल्यान येरादारी करपी टॅक्सी टोल फारीक करचो पडटलो. टॅक्सी चालक आनी पेडणेच्या लोकांक टोलात कांय प्रमाणात सूट दिवपाचें आश्वासन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी दिला अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आमी रिंग रोड जेका आमी म्हणटा, तुम्ही जर पळयशात जाल्यार गोंयांत तश्यो मेजर 4 एंट्री आसा. पत्रादेवी आसतले, पोळे आसतले, मोले आसतले आनी केरी आसतले. ताज्या भायर आशिल्ली दोडामार्ग आसतले. इतकी कनेक्टिविटी आतां पर्यंत आमचो जो रोड पास जाता तो डायरेक्टली पेडण्यांतल्यान पर्वरी म्हणजे पणजेच्यान मडगांव करून डायरेक्टली पोळे वता. म्हणजे इट इज पासीस होल थ्रू द स्टेट. जो सगळो ट्राफिक जो आसा पुराय स्टेटींतल्यान वता. बट होच ट्राफिक आमकां इंटेरियर गोवा जेका आमी रुरल गोवा म्हणटा हो कनेक्ट जावपाची गरज आसा. तेणी एक एश्युरन्स आमकां आतांय दिवचे आनी दिलां. तेय बी सांगता की सिंगल पास सिस्टम विथ अ कन्सेशन रेट, म्हणजे लोकल आसतल्यांक कमीत कमी रेटात आमकां गेट टोल पास जो आसा पळय न्ही हे तेंच्यांनी आमकां करचें, जेणे करून सगळ्या टॅक्सीकारां सहित जे कंटिन्युअसली यो वच वता हांच्या खातीर कमीत कमी रेटीन हो टोल पास जो आसा हो आमकां दिवचो. रिंग रोड जो गोंया खातीर दिवपाक जाय ती मागणी तेंच्यांनी मान्य करची. ह्या वैजकीय महाविद्यालयाच्या प्रांगणात हालींच भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हांणी पुरस्कृत केल्ल्या कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनीचें उक्तावण केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड, गोवा वैजकीय महाविद्यालयाचे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकर हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें की राज्यांत वाडत आशिल्ल्या कांक्र दुयेंसाचो फुडो करपाक सरकार वचनबद्ध आसा. डिजिटल मॅमोग्राफी मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन आनी कोर्स्कोपी आनी क्रायो सर्जरी सारकिल्ल्या अत्याधुनीक तंत्रगिन्यानात ही व्हॅन सुसज्ज आसा. ह्या खातीर दोतोरांचें काम सोंपें जातलें आनी भलायकी मळार ताचो लाव जातलो अशें मंत्री राणे हांणी सांगलें. आणि सगळीकडे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसी म्हणजे खंयच डॉक्टराची कमी जावची ना ह्या तरेन आमी ते चर्चा आमची जाल्या. आयज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आमचे श्रीपाद नायकजी यांच्या माध्यमांतल्यान आनी बाब तनावडे आनी आमी सगळ्यांनी चर्चा काल केल्या की हे कशें आमकां सुविधा आनी प्रजेच्या दारार ह्या तरेचे स्पेशलिटी व्हरपाक जाय. कॅन्सराचे दुयेंस ह्या तरेचे वाडपाक लागले की कोणाचे केन्ना केन्ना कोणाक दिसता आपूण बरो आपूण आपले, पूण तेका अचानक तेका कळटा की बाबा आपूण फेज 1 सोडून दी समकत 4th स्टेज कॅन्सराचेर पावपाची परिस्थिती आयिल्ली आसा. आमचे फुड्यान जायते पेशंट्स आसा जे तेंचे लक्ष थंय वचना, म्हणून हे लक्ष तेंचे नजरेक हाडपाक लोकांक ते स्क्रिनिंगा खातीर उपलब्ध करपाक ही गाडयेचो खूब पूर्णपणे उपयोग आमच्या गोंय राज्यान आमकां जातलो आनी गोंय राज्याचे प्रत्येक CHC PHC कडेन टायप करून ही गाडी सगळे कडेन व्हरपाचो आमी एक एडवांटेज गोंय राज्यान की मोबिलिटी म्हणटा ते आमकां गाडी सगळे कडेन पावूं शकता. अशें ना की आमची परिस्थिती दुसऱ्या राज्या सारक्या की खंय वचूं शकना, पूण ह्या गाडीचो पूर्णपणे उपयोग हो जी मोबायल फुल्ली इक्विप्ड आमचे अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॅन्सराची फेसिलिटी आमी पूर्णपणे उपयोग करून आमचे डिपार्टमेंट आमचे कॅन्सर आमचे डॉक्टर्स जे आसा आनी हे सगळे व्यवस्थित आमी तेजो उपयोग आमी करतले.
यावेळी उलयतना उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी सांगले की अत्याधुनिक मोबायल कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनीचे उक्तावण करप हे आपल्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा. भलायकी मळार कितली प्रगती जाल्या हे ह्या व्हॅनीत वेल्यान दिसून येता अशें केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी सांगले. एक बस आणि मोस्ट करून कॅन्सर डिटेक्शन करपा खातीर जो मोठो उपयोग अशे तरेची बस आज जेन्ना हांव डिफेन्स मिनिस्ट्री आशिल्लो तेन्ना भारत इलेक्ट्रॉनिक कडेन हांवें CSR फंडाचो अपील केल्लो आनी तांणी ताच्या सगळ्या CSR फंडांसून ही जवळ जवळ 3.5-4 कोटी किमतीची बस त्या हातूंतल्यान खरोखरूच आज पेशंट जे कॅन्सर पेशंट जे आसात ते आज वेळेचेर खंय तरी आपले तब्येत पळोवपाक येना, चेकिंगाक येना आनी त्यामुळे तो रोग क्रॉनिक जाता. ते म्हणटा तांकां खबर नाशिल्ले कारणान कदाचित जातलो बरो करता आनी नंतर क्रॉनिक जातात आनी पेशंट आमच्या हाता भायर वतात. आनी खास करून ही बस खेड्यांनी वतली, विलेजीनी वतली आनी मोस्ट प्रोबेबली कॅन्सर डिटेक्शनाचें काम बरे रितीन करतली. हातूंत सगळे तरेच्यो सुविधा ह्या बसीन उपलब्ध आसात. गोंय पुलीस खात्याचे महासंचालक जसपाल सिंग हांची बदली नवी दिल्लीत जाली. तांच्या जाग्यार 1996 बॅचाचे IPS अधिकारी आलोक कुमार हांची बदली जाल्या. आसगांवा आगरवाडेकर हांच्या घराची मोडतोड केल्ल्या प्रकरणात विरोधी पक्षांनी महासंचालक जसपाल सिंग हांचो हात आसा असो आरोप करून तांच्या बदलीची मागणी केली. इतले मजगतीं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी एगमंट कॅडरचे 2009 बॅचचे IPS अधिकारी A.Ko आन हांचे निलंबन फाटीं घेतले. केंद्रीय गृह मंत्रालयान तांची बदली अंदमान अँड निकोबार जुंव्यार केल्या. आयज भाजप पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीची बसका ताळगांवच्या कम्युनिटी हॉलात जाली. ह्या बसकेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. ह्या बसकेत राजकीय आनी अभिनंदनाचो थाराव घेतलो. खेरीज 2024च्या लोकसभा वेंचणूक निकालाचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री गडकरी हांणी सांगले की भाजप हो हेर पक्षा परस वेगळो पक्ष आसा. अशें काँग्रेस पक्षान कांय चुको केल्ल्या कारणान तांकां लोकांनी प्रशासन करपाची परतून संद दिली ना. त्योच चुको जर आमी परत केल्यो जाल्यार आमची तितलीच गत जातली अशें मंत्री गडकरी हांणी सांगले. लंबे झाले पूर्ण, मी एकटा निवडून आलो, पण मी लोकांना सांगितलं की मी जात पात पाळणार नाही. जो करेगा जात की बात उसको कसके मारूंगा लात, असं सरळ पब्लिकली सांगितलं. आणि मी माझ्याकडे पाळत नाही, ते मला फरक पण पडला नाही. आपल्या पार्टीमध्ये आपला जो संस्कार आहे त्याला शॉर्टकट नाही आहे. अडवाणीजी नेहमी म्हणायचं की वी आर अ पार्टी विथ अ डिफरन्स. म्हणजे व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन BJP अँड काँग्रेस. आपलं वेगळेपण कशात आहे आणि हे वेगळेपण कशात आहे हे जर आपण लक्षात ठेवलं तर आपण नक्कीच पार्टी विथ अ डिफरन्स राहू. पण जे काम नाही करायला पाहिजे, जे ज्यांनी केलं आणि ज्यांच्या नाराजीमधून लोकांनी आपल्याला निवडून दिलं, तेच काम जर आपण करणार असू तर त्यांच्या जाण्यात फायदा नाही, आपल्या येण्यात फायदा नाही. लोकसभा वेंचणुकेत 40 पैकी 27 मतदारसंघात भाजपाक आघाडी मेळ्ळ्या. हाचे वेल्यान 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजप 39 सुवातो जिखून शकतलो असो आपल्याक विश्वास आसा अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. तिची तयारी आपापल्या मतदारसंघात करूं जाय म्हणून आपल्या मतदारसंघात जाल्लें मतदान त्याचेर विश्लेशण करप आनी तांकां जें कितें दिसता त्या संदर्भांतलें तें तांच्यांनी सबमीट करप. प्रत्येक कार्यकर्त्याक अपील केल्लें आसा की जशें नरेंद्र मोदीजीन सांगलें एक झाड जें आसा तें आपल्या आवयच्या नांवान लावचें म्हणून, तें सगळ्यांक आमी सांगिल्लें आसा. गोंयांत जरी झाडां आसलीं जाल्यार आनी झाडां लावपाक जाय, जेणे करून आमी ग्लोबल वॉर्मिंग जें आसा तेजेर मात करतले जाल्यार झाड हें एक उपाय आसा तें सांगलें. आनी आगामी येणाऱ्या दिसांनी प्रत्येक मतदारसंघा भितर तांच्यांनी आपापल्या विश्लेशण करपाची गरज. मतां जर चड पडलीं आसात जाल्यार चड पडपाचें कारण कितें, कमी पडलेलीं आसत जाल्यार कमी पडपाचें कारण कितें, ह्या संदर्भांतलो तांचो रिपोर्ट जो आसा तो रिपोर्ट तांच्यांनी प्रदेशाक सबमीट करप अशें आमी तांकां सांगिल्लें आसा. जेणे करून तातूंत कांय येणाऱ्या दिसांनी चेंजीस वगैरे जर कितें करपाचें जाल्यार तें आमी तातूंत करतले. गोंय विद्यापीठान आपल्या प्रांगणात रोपे लावपाचे अभियान चालीक लायले. ह्या अभियानाक डेक्कन फायनान्स केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीन 20 लाख रुपयांचो निधी दिला.
ह्या कार्यावळीक केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. पर्यावरण राखून दवरपा खातीर गोंय विद्यापीठान रोपे लावपाचें हें अभियान चलणुकेंत हाडल्या बद्दल तांची तुस्त केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी केली. अशाच प्रकाराच्यो कार्यावळी सगळे कडेन जावपाची गरज आसा अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें. डेक्कन फायन प्रायवेट लिमिटेड जी काही आमची खोर्ले जी फॅक्टरी आसा तांणी जवळ जवळ 20 लाख रुपया ह्या प्रोजेक्टाक तांकां सँक्शन केला आनी त्याच आदाराचेर जवळ जवळ वड पिपळ मागीर पणसाची झाडां मागीर आसतले काजू अशे तरेची जे पक्षी येतात खूब तरेतरेचे अशे बर्ड्स येतात तांकांय जालें आनी एनवायरमेंटाक खंय तरी पोशक अशें वातावरण तर झाडां हो एक आज पर्याय आसा. आज जर कार्बन प्रिंट आमी कमी करतले जाल्यार झाडाची लागवड ही जावंक जाय जाल्यारच सगळें एनवायरमेंट आमचो बरो उरतलो. आनी हो तकलेन विशय घेवन गोवा युनिवर्सिटीन हो आपल्या खांद्याचेर प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा आनी अशे तरेची एक व्हडली झाडां जी कित्येक वर्सां शेकडो वर्सां उरतात अशीच झाडां आज प्लांटेशन हांगा करपाची सुरवात केल्ली आसा. हांव गोवा युनिवर्सिटी आनी डेक्कन फायन प्रायवेट लिमिटेड हांचे मना पासून अभिनंदन करता. गोंय सरकार गोंयच्या पुलीस खात्याक अत्याधुनीक करपाचो प्रयत्न करता. ते खातीर पुलिसांक नवी नवी उपकरणां दितात. हाचोच एक प्रयत्न म्हणून गोंय सरकारान येरादारी पुलिसांक बॉडी कॅमेरा दिला. हाका लागून पुलिसांची कामकाजाची पारदर्शकता वाडटली आनी लोकां मदीं पुलिसां विशीं आत्मविश्वास तयार जातलो. गोंयांतल्यो जमनी सांबाळून दवरपी तरतूद आशिल्ले खासगी विधेयक आरजीचे आमदार विरेश बोरकार हांणी विधानसभेत सादर करपाचें थारायलां. फाटल्या विधानसभा अधिवेशना खातीर हे खासगी विधेयक आपणे हाडिल्ले पूण ते कामकाजात घेवंक ना अशें ह्या संबंदान पत्रकारांकडे उलयतना तांणी सांगलें. गोंयांतल्यो जमनी परप्रांतीयांक विकतात तशेंच दोंगर कापून सकल भागात मातयेचो भराव घालून बेकायदेशीर बांदकामां करतात. त्या खातीर आपणे हे विधेयक अधिवेशनात मांडपाचें थारायलां अशें आमदार विरेश बोरकार हांणी सांगलें. लँड प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन बिल 2024 हे आमी रिइंट्रोड्यूस केला आनी ते आयज आमी सबमीट केला. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयचो जो जागो आसा हो खूब गरजेचो आसा आनी आयज तुमी पळयता आसतले जशें फ्लडींग जाता आनी जशें लँड यूज चेंज जाता आनी गोंय काबार जाता पयला बुट्टी जाल्ली आसा तेन्ना हिल कटींग केल्ल्या लँड फिलींग केल्या आनी खंय ना खंय आयज गोंयकार सोंपलेले आसा. सो तेका लागून जो ऑर्चर्ड लँड आसा जो राखून उरपाक जाय मात तो कन्वर्जन जाता आनी खंय ना खंय तेंची व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन येता आनी आमची गोंयची जी पर्यावरण आसा हे काबार जाता. आनी अशी फ्लडींग आयज हे फावट तरी तुमी पळयला आसत कितले लेवलान 2-3 दीस कंटिन्युअस पावस पडलो आनी ह्याच पावसान कसली फ्लडींग जाल्ली आसा ती आनी हेच्या फुडें आनी असेंब्लीन जावपाक जाय. सो हे आमी परत रिइंट्रोड्यूस केल्ले आसा. तशेंच आमी आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर.
सावप्रानी येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयान सोरो घोटाळ्यात आणि मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात घुसपल्ले दिल्लीचे मुखेलमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे फुडारी अरविंद केजरीवाल हांका अंतरीम जामीन मंजूर केला. न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता हांच्या खंडपीठान आपल्याक अटक केल्ल्या प्रकरणाक आव्हान दिवपी मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवालाची याचिका व्हडल्या खंडपीठान धाडून दिल्या. मंत्री केजरीवाल हांका सोरो घोटाळ्या प्रकरणात 21 मार्चाक अटक केल्ली. तांचेर सीबीआय प्रकरणात चौकशी चालू आशिल्ल्या कारणान अरविंद केजरीवाल हांका सध्या तरी न्यायालयीन कादयेत रावचे पडटले. अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेल. केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कार्डिनल आर्च बिशप फिलीप नेरी फेर्रांव हांची भेट घेवन तांचे कडेन ह्या वर्सा जावपा आशिल्ल्या एक्सपोजिशन 2024 संबंदान भासाभास केली. उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगले की आपणे प्रधानमंत्र्यांक पोप साहेबाक गोयच्या ह्या एक्सपोजिशनाक आमंत्रण दिवचे अशी विनवणी केल्या. स्पेशली 21 नोव्हेंबराच्यान एक्सपोजिशन सुरवात जाता. इट इज फॉर द 45 days. हाजी कमिटी आमी एस्टाब्लीश केल्याच, बट फॉर युअर एक्सलन्सी आर्च बिशप हांकां मेळून त्यांचो एडवायस एक्सपोजिशनच्या विशयाचेर घेवपा खातीरच आनी फंक्शन्स खूब बऱ्या पद्दतीन, कारण इट इज 10 वर्सांनी एकदा जाता. 2014 जाल्लें आनी तेज्या उपरांत आतां 2024 जाता. ताजे प्रिपेरेशन्स खूब बेगीन आमी सुरवात करता. इट इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चरल वर्क आनी बाकी सगळे, इवन दो जर एन VVIP गॅस्ट कोण येतले कितें हें सगळें डिस्कस करपा खातीर आज मुद्दामून आयिल्लो. आज हांव तांचे कडेन इन डिटेलान 45 daysच्या प्रोग्रामाचेर डिस्कशन्स केले आनी बाकीची ऑलरेडी आमची कमिटी आसाच. कमिटीन एक टायम विजिटूय थंय केल्या, तांच्यांनी पर्सनली सगळें पळयलां आनी तांच्या कडल्यान डिस्कस करून एडवायस घेतल्या उपरांत सो दॅट वन्स अगेन आतां परत रोखडीच 20 ऑगस्ट म्हणजे असेंब्ली सोंपना फुडें परत कमिटीची मिटींग जातली. तितून बाकीचे इश्यू डिस्कस जातले. गोंयासयत संवसारभरांतल्या भारतीय विद्यार्थ्यांक आतां गोंय सरकारा वतीन सॉफ्टवेअर आनी हार्डवेअर इंजिनियरिंग करपाची संद मेळटली. गोंय सरकारान ब्रेस्तारा गोंय मुखेलमंत्री प्रशिक्षण येवजण अधिसूचीत केल्या. त्या प्रमाण पदवी, पदव्युत्तर तशेंच PhD शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांक तंत्र शिक्षण खात्याच्या कोडिंग अँड रोबोटिक्स ह्या येवजणेत प्रशिक्षणार्थी म्हणून काम करपाक मेळटले. ह्या बदला तांकां शिक्षणीक पात्रताये प्रमाण म्हयन्याक 10 ते 45 हजार रुपया मानधन दितले. पदवीधाराक प्रशिक्षणार्थी म्हणून 6 सप्तकां ते 6 म्हयने जाल्यार PhD धारकांक 1 वर्स काम करपाक मेळटले. उत्तर प्रदेशात न्हंयेची पातळी वाढिल्ल्यान 12 जिल्ह्यात हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्या. कांय रस्त्यांचो संपर्कूय हुंवाराक लागून गांवाकडल्यान जावंक पावलो ना. 12 जिल्ह्यातल्या 633 गांवांनी उदक भरला. ह्या 633 गांवांतल्या एकूण 7,97,176 लोकांक ह्या हुंवाराचो त्रास भोगचो पडला. शाहजहांपूर, पिलीभीत, लखीमपूर खीरी, बदायूं सयत हेर जिल्ह्यांनी हुंवार आयला. शाहजहांपुरात खनौत न्हंये उपरांत आतां गर्दा न्हंयेची पातळी वाडून गांवांत हुंवार आयला. लखनौ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्गाचेर उदक भरिल्ल्यान येरादारी बंद जाल्या. राजकीय वैजकीय महाविद्यालयात उदक भरिल्ल्यान सेवेचेर परिणाम जालो. सुमार 250 दुयेंतींक दुसऱ्या हॉस्पिटलात हालोवचे पडले. मजगतीं उटंगराच्या पावसान वीज पडिल्ल्यान 12 जाणांक मरण आयले. मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी हुंवार पीडित बलरामपूर आनी श्रावस्ती वाठाराची पळोवणी केली. मजगतीं आसामात हुंवाराच्या स्थितीत सुदारणा जाल्या. मात 26 जिल्ह्यांतले 2,500 परस चड गांव अजूनय हुंवार पीडित आसात. राज्यांतले पीक हुंवाराक लागून इबाडला. फाटल्या 24 वरांत हुंवाराक लागून कसल्याच तरेची जिवीतहानी जाल्ल्याची खबर ना. ब्रह्मपुत्र, बुडी दिहिंग, दिसांग आनी कुशिरा न्हंयेची पातळी धोक्या भायर वाडल्या. मजगतीं हवामान खात्यान आसामांतल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांनी उटंगराच्या पावसाची शिटकावणी दिल्या.
नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांची गाडी आडायिल्ल्या बद्दल अटक केल्ल्या गौरव बक्षीची सशक्त जामिनाचेर म्हापसा न्यायालयांतल्यान सुटका केली. तांकां म्हापशेच्या JMFC न्यायालयान पर्सनल बॉन्ड आनी 15,000 रुपयाची श्युअरिटी दिवपाचें फर्मायला. खेरीज तांणी 8 दीस पुलीस स्टेशनाचेर हजेरी लावपाक जाय आनी 2 म्हयने पंचायत वाठारांत येवंक फावना अशें कळीत केलां. ह्या संबंदान आदवोगाद विशाल सावंत हांणी अदीक म्हायती दिली. ॲक्च्युली ॲप्लिकेशन ग्रांट जाला आणि जजान ते आमचे बेल ॲप्लिकेशन ग्रांट केला. पूण थोडे कंडिशन्स घातल्या, जशें की श्युरिटी आसा ती 15,000ची आणि बेल बॉन्ड 15,000चो आणि त्याच्या फुडें आनिकूय बेल कंडिशन्स घातल्या, जशें की तेणें डेली त्या पुलीस स्टेशनाचेर 8 दीस येवपाचे फ्रॉम 10 to 1 आणि ती पंचायत आसा पळय थंयसर 2 म्हयने तेणें वचपाचें न्हू फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिलीज. should not report to the site of that is, and he should not repeat such incident in future. And along with this, there are many other conditions which have been imposed, so that can be seen in the order. आरजीचे आमदार विरेश बोरकार हांणी पुराभिलेख आनी पुरातत्व संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यां वांगडा शिरगांव पुलाची पळोवणी केली. उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना आमदार विरेश बोरकार हांणी सांगलें की हो पूल 1860 वर्सां पुर्तुगेजांनी बांदिल्लो. ह्या पुलाचें जतन करपाची गरज आसा अशें आपणे पुरातत्व खात्याक सांगलां अशें तांणी सांगलें. आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाक अप्रोच जाल्ले आनी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाच्या हॉस्टेल्स येयल्ली आसा. आमचे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाचे एक्सप्लोरर आनी कन्जर्वेटर दोनूय ऑफिसर हांगा येयल्ले आसात, कारण ही सायट इन्स्पेक्ट करपाक हो पूल जो आसा हो पूल खंय ना खंय आमकां प्रिजर्व करपाक जाय, फुडली जनरेशनाक पळोवपाक दवरपाक जाय आनी ऑलरेडी आजून पासून तो युजान आसा. हो पूल बांदलेलो 1860 म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतलो पुर्तुगीज टायमार हो पूल बांदलेलो 1860 आनी आजून पर्यंत म्हणल्यार आतां 2024 पासून हो पूल युजेबल आसा. आजून पर्यंत हांगा यूज जाता, पूल दोनूय सायडीन येवपाक वचपाक यूज जाता. पण आतां सद्याक तेजेर झाडां बीन येयल्ली आसा, मोवा भितर गेल्ली आसा. सो तेका लागून आमी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाक अप्रोच जाल्ले आसा आनी तेंच्यांनी येवन हांगा सायट विजीट केल्ली आसा. आनी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कुशळटाय प्रदर्शन 15 जुलय मेरेन उक्ते दवरपाचें थारायलां. कला अकादमींत आयोजीत केल्लें हें कुशळटाय प्रदर्शन सकाळीं 10 वरां ते सांजे 5 वरां मेरेन लोकां खातीर उक्तें आसतलें. वर्ल्ड यूथ स्कील डे हो 15 जुलयाक मनयतात, पूण ह्या वर्सा गोंय विधानसभेचें अधिवेशन सुरू जावपाचें आशिल्ल्या कारणान हें कुशळटाय प्रदर्शन सरकारान 11 जुलयाक दवरिल्लें. विम्बल्डन टेनिस सर्तीत आयज सेमी फायनलीत कार्लोस अल्कराज हाचो खेळ डॅनियल मेदवेदेव हाच्या वांगडा जातलो. अल्कराज हाणें अमेरिकेच्या टॉमी पॉलाक 5-7, 6-4, 6-2, 6-2 अशा सेटांनी हारोवन सेमी फायनलीत प्रवेश केलो. मेदवेदेव हांणी इटलीच्या यानिक जिनर हाचेर चैत सोडून सेमी फायनलीत पावल दवरला. आयज दुसऱ्या सेमी फायनलीत सर्बियाच्या नोवाक जोकोविक हांचो खेळ इटलीच्या लॉरेंजो मुसेटी वांगडा जातलो. बायलांच्या सर्तीत बार्बोरा क्रेचिकोवा हांणी काल राती सेमी फायनलीत काझाकिस्तानाच्या एलेना रवाकिना हाचेर 3-6, 6-3, 6-4 अशा सेटांनी जैत मेळोवन विम्बल्डनाच्या फायनलीत प्रवेश केलो. निमण्या फेरयेत ताचो खेळ पावोलिना हाच्या वांगडा जातलो. आता पळोवयाचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.1 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी काल सांजे मोपा लिंक रस्त्याचे जालें उक्तावण. गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या प्रांगणात भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हांणी पुरस्कृत केल्ल्या कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनीचें उक्तावण केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकी जालें. आयज भाजप पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीची बसका ताळगावच्या कम्युनिटी हॉलात जाली. ह्या बसकेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हजर आशिल्ले. दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयान सोरो घोटाळा आनी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात घुसपल्ले दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां अंतरीम जामीन केला मंजूर. आणि विम्बल्डन टेनिस सर्तीत आयज सेमी फायनलीत कार्लोस अल्कराज हांचो खेळ डॅनियल मेदवेदेव हांच्या वांगडा.
पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.